देवाचे उतर या निळान तुमकां मोगाचो आनी देवाचे कृपेचो येवकार। आयचे पयले वाचो जाकोबाच्या चिटी वेले घेतला आनी मार्कूचे शुभ वर्तमान। तर तुम्ही अजून पर्यंत समजोनान ते कितें? क्रिस्ताचो ने म्हज्या मोगाच्यानो, एक हिंदू साधू एके न्हंयचे देगेक 30 वर्सां वस्ती करून आसलो आनी फाटले 10 वर्सां ध्यान करून साधना करून न्हंयच्या उदकाचेर चलूंक भोव प्रयत्न करतालो। तो कृष्णाचो भक्त आसलो आनी फाटली 10 वर्सां उदकाचेर चलूंक प्रयत्न करताना न्हंयचे दुसरे बाजून सदां आलतोडी येतल्या 11 वर्सांच्या भुरग्यान हाडटल्या 2-3 लिटर दुधान तो आपले दीस सारतालो। एका दिसा मळब कुंपांनी भरलेले देखून भुरग्याच्या आवयन भुरग्याक दुसऱ्या दिसा वचो नाका म्हणले आनी तशें ते भुरगें त्या साधूक सांगता, फाल्यां मम्मीन पावस पडटलो, वारें मारतले, व्हडे घालूंक मेळचे ना, वच नाका म्हणला। साधू ताका सांगता, भिये नाका, हांव तुका उदकाचेर चलूंक एक मंत्र दिता। कृष्णा 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 तूं 3 पावटी म्हण आनी तो उदकाचेर चलूंक लागतले। ओके, आपूण तशें करतले म्हणून सांगून भुरगें वेता। दुसऱ्या दिसा वादळ मारता, पावस पडटा, आवय ताका वचोंक मना करता, पूण साधून आपणाक उदकाचेर चलूंक एक मंत्र दिला म्हूण सांगून दूध घेवन ते घरा भायर पडटा। दिल्लो मंत्र म्हणून आलतोडीचे पोलतोडी वचून त्या साधू मुखार ते भुरगें दूध घेवन उबें जाता। साधू अजाप जाता, कशें आयले म्हूण विचार केल्यार ते म्हणटा, तुवें दिल्लो तो मंत्र हांवें म्हणलो आनी उदकाचेर हांव चलून आयले। साधू तोटाकता, ताणें भुरग्याक सांगलें खरें, पूण आपणाकूच फाटली 10 वर्सां उदकाचेर चलूंक प्रयत्न तो करतालो आनी अजून मेरेन ते कडेन जायत नासले। मोगाळ भाव भयणीनो, जेजून 5 उंडे घेवन 5,000 आनी 7 उंडे घेवन 4,000 लोकांची भूक मारलेली ती शिसांक खबर आसली आनी ह्या गोंड्यांक तेच गोवाय आसले। तरी आसतना आयज तांचे लागीं एकूच उंडो आसा देखून तांकां तांच्या जेवणा खाणाचो हुस्को जाता। जेजू तांचे सांगता आसतना तांणी जेवणा खाणाचे कोणती हुस्के काडपाची गरज ना। तांणी आपल्या कास दोळ्यांनी जेजून कितें केला ते पळयलेले, पूण तरूय आसतना अजून तांचो भावार्थ जेजूचेर आनी ताच्या पदवेचेर धीर जायना आनी दुबावा विरेर हे जेजू बिलकुल मानना। घडटात त्यो वस्तू पळोवन जेजू ताच्या शिसांनी आपलो भावार्थ ताचेर धीर केल्लो जाय। आमचो दिसपाटो ग्रास देव आमकां दिता जाल्यार कितले हुस्क्या पोंतीन भरलेली मनशां आमी। तर जेजूचेर पातयेवन चलची आमकां खूब गरज। तर मोगाळ भाव भयणीनो, ल्हान ल्हान वस्तूंनी आमी आनी जेजू बरोबर आसतनाय दुबावतले त्या शिसां भाशेन न्हय, पूण काणयेंतल्या त्या साधू भाशेन पासून न्हय, भगवत काणयेंतल्या त्या भुरग्या भाशेन गोड भावार्थान चलूंक आमकां कृपा मागुया। आमेन। मोगळा जेजू, तर एक पार दिसा दिसतली वच्या विस्मितान आमचे ताय ती कोत्ताय ती नियाळून तुजेर आमचो भावार्थ तिरावून तूंच आमकां कृपा दी। आमेन। आमचे बराबर देवाचे उतर तुम्ही नियाळ्ळे म्हूण देव बरें करूं। आमी पोत्तूर मेळोसोर पवित्र राव, जेजू क्रिस्ताचे कृपेन राव, खुशाल राव।